आज JSIDC मिटींग आशिल्ली आनी JSIDC मिटिंगेंतल्यान एक 2-3 जी डिसिजन्स जाल्या. एक आमी लोलयां आनी पैंगिणी ह्या दोनूय पंचायती मदीं एक ब्रिज घेता, स्पेशल डिसिजन जाल्ली आसा. त्याच बरोबर एक्वामरीन एम्युजमेंट पार्क एट बाणावलीम PPP मॉडेलाचेर पयले फावटी अशा पद्दतीचो एक्वामरीन एम्युजमेंट पार्क आमी बाणावली हांगासर करता. ओके. तिसरी गोष्ट आमी लँडस्केपींग DB बांदोडकर मार्ग पणजे हाजे लँडस्केपींग घेता ते CCP एप्रुवला खातीर गेल्ले आसा, NOC खातीर गेल्ले आसा. आणि त्याच बरोबर आमी वेगवेगळे हायस्कूल्स आनी ते करीत आसा, पण ती मोठ्या प्रमाणात गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स आनी गव्हर्मेंट हायस्कूल्स ही रिनोवेशनाक घेतलेली आसा. सगळ्यात बरी गजाल सगळ्यांक खबरूय आसतली की पणजी सिटी ही स्मार्ट सिटी म्हणून सिलेक्ट जाल्ली आसा. ओके. गव्हर्मेंट प्रायमरी आणि हायस्कूल रिनोवेशन घेतलं 300 घेतले आमी टोटल. 300 गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत. त्याच्या शिवाय हायस्कूल्स, हायर सेकंडरी डेट इज डिफरंट आणि कॉलेजीस. म्हणजे कॉलेजीस आमी 5ूय बांदपाकूच घेतल्या सोड. भितरले 2 कंप्लीट, 3 उरल्या, 3 चालू आसात. ओके. हायर सेकंडरी सगळे मॅक्झिमम एका घेतलेले आसा रिनोवेशन्स. आणि आतापर्यंत आम्ही जवळपास 80 कोटी रुपया स्पेंड केले. स्कूल्स रिपेअर्स, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल्स आणि भितर थोडीशी